असोच एक फोटोग्राफर मादर ट्रेसा बरी वेता आनी मादरेक म्हणटा, मादर तूं जेन्ना मागणी करताय न्हय तेन्ना तुजो एक म्हाका फोटो काडूंक जाय. तिणें सांगलें, बाबा हांव मागणी करता खरें, पूण हांव सकाळचे फांट्यार म्हजो वेळ जेजू सांगाताक सारता. हो फोटोग्राफर म्हणूंक लागलो, मादर ते वेळार हांव येवन फोटो काडटा. तिणें सांगलें, त्या वेळार म्हजी लायट बी कांयच ऑन उरोना आनी मागण्याच्या वेळारूय म्हाका डिस्टर्ब जालेलें म्हाकाय नाका. तरी आसतना मोगाचे भावा भयणीनो तो फोटोग्राफर स्ट्रेस करूंक लागलो, मादर म्हाका कशेय भाशेन फोटो काडूंकूच जाय. आनी तिणें सांगलें, म्हज्यो कम्युनिटीच्यो सिस्टर येवन मागणें करतना आमचे इगोर्ज मातीचे मागणी आसा तेन्ना लायट ऑन करतले तेन्ना तुज्यांनी येवन फोटो काडूंक जाता. ताका बरें दिसलें. पूण मोगाचे भाव भयणो हे फोटोग्राफरान केलें कितें? तिणें जशें टायम सांगलें ह्या वेळार ती मागणी करता तो वेळ घेवन हो फोटोग्राफर आयलो आनी मादर ट्रेसा जेन्ना जेजू सांगाताक सांतीच साक्रामेंता सोवें हे कोपेलांत मागणें करता आसतना ताणें तिचे फोटो काडले. काडूंक आसलो खरो, पूण तिचो फोटो ताणें काडलो. आनी उपरांत जेन्ना कम्युनिटी सिस्टर्स येवन सांगाताक मागणें करतना तोय फोटो काडलो. मोगाचे भाव भयणो हो फोटोग्राफर दुसऱ्या दिसाक येता आनी म्हणटा, मादर म्हज्या जिवितांत एक मिलार कशी जाल्या. आनी तिणें सांगलें, कसली मिलार? आनी तो म्हणूंक लागलो, मादर म्हणूंक लागलो, हांव तूं मागणी करता तेन्ना आयिल्लो, काळूक आसलो, तूं म्हाका दिसती पडूंक ना, हांवें वसोच तुजो फोटो काडूंक लागलो. आनी ह्या काळार भाशेन हे मोबायल जेन्ना काळुकान पासून फोटो काडल्यार काय बरें येता तसलो कॅमेरा न्हू तो आदल्या काळाचो. आनी तेन्ना ही टॅक्नोलॉजी तेन्ना नासली. आनी तेन्ना मोगाचे भाव भयणो तो म्हणूंक लागलो, मादर जाणा तूं जेन्ना हे फोटो हांवें काडले तेन्ना एक तुज्या मुखामोळाचेर म्हज्या फोटोवाचेर तुजें मुखामोळ सगळेंच उजवाडीत जालें. ह्या फोटोवाचेर जो हांवें फोटो काडलेलो तुजें मुखामोळ सगळेंच उजवाडीत जालें. दुसरे हांवें फोटो काडल्यात पूण इतलो बरो दुसऱ्या पासून फोटो ना. म्हाका मादर एक मिलार कशी. आनी मोगाचे भाव भयणो मादर ट्रेसान हो सोयीक घेतलो. तो आमचे धर्माचो न्हय आसलो, दुसरे धर्माचो आसलो. ताका सांगलें, तुका जाणा जावंक जाय हो पोरचोळ म्हज्या मुखामोळाचेर कुयताना आयला आनी कोणाक वरवीं आयला हांव दाखयता म्हणूंक लागलो. तेन्ना मोगाचे भाव भयणो तिणें फोटोग्राफराक त्याच कोपेलांत व्हेलो, सांतीस साक्रामेंताच्या कोपेलांत, आनी सांगलें, हो उजवाड म्हजो न्हय, हो उजवाड आयला जाल्यार हे सांतीस साक्रामेंतांत आसलेल्या जिव्या जेजूचो. मागण्यांत आसतना ताचो पोरचोळ म्हज्या मुखामोळाचेर फांकता. म्हजें जिवीत म्हजें मुखामोळ सगळेंच उजवाडीत जाता. आयज म्हज्या मुखामोळाचेर जो उजवाड आसा तो उजवाड म्हजो न्हय, तो म्हज्या सुमिया जेजूचो. आनी तो उजवाड हांव ह्या संवसारांत म्हजे सेवे वरवीं तो उजवाड हांव पोरपोट करतां.